हरे राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू प्रभू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद मथुरा माताजी. आम्ही पुराजनाला तांगेल टॅलेंट पळयल्यांची आत्ताची कितली चंद कोण तांणी भजन म्हणटात आनी भारी चांग रुपारी तांणी प्रचार वय करता आसत. तांणी गुरगांवां राबता ती माताजी आनी तांणी हिज होलिनेस जयपताका महाराजा स्वाम्याल शिष्य जावन आसत. तांणी भारी एक उत्साहारी भारी एक चंद रुपार तांणी खंयचे एक सांगचे तांगेले मस्त लेक्चर्स आनी तुमी युट्यूबार पळय येता आनी भारी रुपार बुक डिस्ट्रीब्युशन मस्त सेवेन तांणी भारी एक उत्साहान भाग घेतात आनी तांणी सांगिल्लें आयकल्यार आमकां तांणी सांगिल्लें कोरया म्हूण मना दिसची तशी तांणी सांगतात. सो धन्यवाद माताजी. तुम्ही आमकां इन्स्पायर करता आसत ती आनी आमकां आशीर्वाद दिवका की आमी थोडे देवाल सेवेंत मुखारसून येवंक म्हूण. हरे कृष्ण. पुराजनाक आयची सेशनांत स्वागत आसा. स्पेशली पुरा मालकड जनाक तुमकां तुमगेल परमिशन घेवन आयची सेशन स्टार्ट करता. सूर्य एक प्रार्थना करून घेऊया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो पुराजन तुमका सत्संग प्रेमी तुम पुराजना स्वागत आसा GSB भक्तवृंद प्लॅटफॉर्मारी. ह्या प्लॅटफॉर्माच्या ऑर्गनायझर्सांक पुराजना कृतज्ञ जावन आसा ती की तांणी एवरी संडे हे ऑर्गनायज करून आमकां एटेंड कोर्स तशी प्रयोजन करून दितात. सो सांगल्या म्हणके ते मथुरा माताजीन सांगल्या म्हणके हे सेकंड पार्ट आमी लास्ट टायमाचे टॉपिक कंटिन्यू करचे ध्रुव महाराजाल लिले विषय आनी तांचो आमी ते मेन टॉपिक धरलेले म्हणल्यार की डज आर पास्ट मॅटर इन भक्ती. म्हळ्यार आमगेले एक पुराजनाल एक फुडेच विषय आसता म्हळ्यार भक्तीन तशें पुरो जाल्यार एक भक्तीचे अंडरस्टँडींग आमगेलें चड डेव्हलप जालां रुची चड आयल्या ताजे पयशी फुडें आमगेलें एक जीवन आशिल्लें म्हळ्यार वय की आमकां तांतू चिके आमगेलें अंडरस्टँडींगात इम्प्रूव जालां तांतू जाल्यार भक्तीन तेत्तर वय आज एक सेकंड टॉपिक आमी डिस्कस करूया म्हळ्यार भक्तीन तेत्तर वय सकड इच्छा आमकां दिसता की भक्तीन आयली सुद्दां आमगेल पुरा आमी सडनली चेंज जातली म्हणून आमगेल पूर्व इच्छा पुरा वतली म्हणून जाल्यार स्वल्प काळान कळटा की ना फुडें आशिल्ली इच्छा आनी कसं मन तसं कसं कोर्स ताचें. सो हाची विशीं आमी कशी चिंतन करूया म्हणून आयची लेक्चरांतू आमी डिस्कस करूया. सो लास्ट टायमाचे आनी ह्या टायमाचे लेक्चर कनेक्ट करूया आमी सुर्या आमी ध्रुव महाराजान आमी पळयताना आमी पळयलें की तांकां एक भारी ताका एक अपमान जालो तागे अण्णान कांय म्हणी म्हणून ताका पांयार बसोवन घेताना आनी हांवसून परमिशन घेवन तो रान्ना चिमकल मागीर आनी रान्ना वचून म्हळ्यार हांवसून सांगलें म्हणके देव तुका कसन जावका ते दितलो आनी त्या एक श्रद्धेन तो रान्ना चिमकलो आनी रान्ना वचून तो देवा सोदीत खंय पुरा कडेन आनी थंय तांकां नारद मुनी मेळटा आनी नारद मुनी तांकां सांगता की चालडा तूं करची सकड न्हय हें जाल्यार ताका मन आशिल्ले निमित्त नारद मुनी तांकां मंत्र दिता ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ते मंत्र म्हणून भारी एक तपस्या करता ध्रुव. कितले की काळ ते आमी लास्ट टायम डिस्कस केलें ना कितले की काळ तपस्या करता तो आनी तपस्या केल्ले फल फलान ताका देवाल दर्शन जाता आनी देवाल दर्शन जाल सुद्दां ताका ते भक्तीचे अनुभव जाता. भक्तीचे ते गोडसाणी ते आध्यात्मिक आनंद ताका अनुभव जाता ध्रुवाक 5 वर्साची चेडकाची आनी तेन्ना ताका ते मनांत येता की ते प्रार्थनेन ताणें सांगचें अशें की प्राप्य संकल्प निर्वाणम ना अप्रीतता म्हणून म्हळ्यार अतिप्रीतहा म्हणून म्हळ्यार हांव कसं एक संकल्प केलेलो म्हाका हें राज्य जावका तें जावका प्राप्य संकल्प म्हाका संकल्प केलेलो मेळ्ळो जाल्यार संकल्प केलेलो मेळ्ळ्यार तागेल्या मनांत कसं येता निर्वाणम न अतिप्रीतहा
म्हळ्यार एक सॅटिस्फॅक्शन ना, म्हाका खुशी ना की देवा हांव तुगेले असल पुरा विषय मागून घेतिलो म्हणून. आनी कसन तो सांगता मुखारी सांगता मया एतत् प्रार्थितम व्यर्थम म्हणटा. म्हळ्यार हांव कसन हे प्रार्थना करून म्हाका जाव का म्हणून हे पुरा तपस्या केलेली जावन व्यर्थची म्हणून. हांव पुरा हे संवसारात कसन की एक राज्य जाव का म्हणून बैसून इतलें काडलें तपस्या केली हें पुरा केलें देवा जाल्यार हांव हें मागून घे न्ही मू की तूं कसन की हे संवसार राज्य म्हळ्यार एक फिक्स टायमा खातीर आसता. म्हळ्यार देवा तूं दिवचें तें एक आनंद आसा ते शाश्वत जावन आशिल्लो तो आनंद तें तूं म्हाका हांव तें निमगून घे न्ही मू. प्रभुपाद स्वामी सांगता ती तांणी ताजे अनुवाद बरयतना सांगता ती की आमी विंगड पुरा वस्तू देवाले मागल्यार भक्ती सोडून आमगेल मनान तुवें मुखार तशी जातलें म्हणून की आमकां भ्रुवा म्हण केले का पुरो हांव ह्या पुरा मागून बशील म्हणून ताका प्रभुपाद स्वाम्यान हें सांगचें आसा. सो आतां आमी त्या मागीर हें क्वेश्चन पळयलें की आमगेल पुरा जेन्ना एक पास्ट आसा म्हळ्यार एक फुडेचे विशय आसा कशी पळोवचें आमी. दोन रितीर पळयत की मस्त टायम वेस्ट केले येदोळते जिवनांत आमी पुरा देवाल भक्ती हे चुरान तूं सुरेखय इंट्रस्ट घेवंक आशिल्लें पूण तशें मना येवचें पुरो जाल्यार आमी ह्या वेळी डिस्कस केलें की मात बेस्ट वस्तू म्हळ्यार कशें की चांग जेन्ना वायट जावन आसचें पुरो आमगेल्या जिवनांत येदोळते जाल्यार कसनय जावन आसचें पुरो तें आमी एक प्रकारान आमगेलें प्रिपरेशन जाल्लें भक्तीन तूं मुखार सुनू कसन करता म्हणून. म्हळ्यार कृष्णाल दय आमगे लायफांत आसा आमी कृष्णाल भक्ती करूं ती करनाशी राबो कृष्ण आमकां सोडून घालना. कृष्ण फुडें आमगेल्या जिवनांत एक्ट करता आशिल्लो म्हळ्यार तागेल देव आमकां पळयता आशिल्लो ताका ते भगवद्गीतेन श्लोक आसा पळय ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठती म्हणून. सर्वभूतानां सर्व भक्तानां न्ही म्हळ्यार देवाल भक्त असो भक्त ना असो देव पुरा जनाल हृदयांत आसा म्हणून. आनी आमी भक्तीन तायले सुद्दां आमकां एक पंत दिसता पुरो की एक व्हड चेंज आयलें आमगे लायफांत की मस्त सकट विशय आमकां फुडें गोतनाशिल्लें कळ्ळें आनी अशी जीवन शैली जावका म्हूण तें मना गेल्लें जाल्यार देवाल खातीर देवाल पॉयंट ऑफ व्यू पळयल्यार कृष्णाल पॉयंट ऑफ व्यू पळयल्यार तागेल खातीर कांय चेंज ना. आमगेल खातीर व्हड चेंज आसचें पुरो. देव फुडें आमगेलें रक्षण करता आशिल्लो आत्ताय आमगेलें रक्षण करता. देव आमी तागेल भक्ती करो करनाशी राबो ताजेर निर्भर ना देवाल प्रिती आमगेल खातीर. देवाल प्रिती आमगेल खातीर केन्नाय आसा म्हणून आमी पळयत. सो आतां आमी आमगेल फुडेंचें आमगेलें जीवन आशिल्लें त्या वेळी कशी आमी भक्ती दृश्टीन पळयत म्हूण ताजे विशय थोडे डिस्कस करुया. ध्रुव महाराजाक अशें दिसता न्ही की कसं न्ही फुडेंचे विशय म्हगेल कांय नाशिल्लो म्हणून त्यांनी पॉयंट ध्रुव महाराजाल पॉयंट हें आशिल्लें तांणी सांगलें पळय व्यर्थ निमगून घेतलें म्हळ्यार तांगेल पॉयंट ध्रुव महाराजाल अशें आशिल्लें की देवाल भक्ती करचें तें हायर टेस्ट आसा पळय तो आनंद कसो अनुभव करता तें एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्हणून तें म्हळ्यार एक भारी व्हड विशय म्हणून ताजी मुखार विंगड कसो विशय सांगूची त्या लेखार ध्रुव महाराजान ती प्रार्थना करची. ध्रुव महाराज हें पुरा सांगून पयसना की फुडेंचें म्हगेलें अशें जाल्लें म्हगेल्या बापसून अशें केलें म्हगेलें त्या म्हाका कोणी सपोर्ट करनी ताजी विशय पुरा कसनय मनावर ना ध्रुव महाराज एक्चुअली. ध्रुव महाराज प्रार्थना करतना हें पॉयंट मेन आशिल्लें की देवा तुगेली भक्ती बाकी पुरा विशय किना कितली व्हडी म्हूण. आनी मुखारी ध्रुव महाराजाक देव अशें सांगना की आतां पुरा सोडून रानांत तूं राब आनी म्हगेली भक्ती कर येता म्हणून ना देवान सांगचें आसा की तूं राज्य चलोवका म्हणून. आनी इतलें न्ही 36,000 years तो राज्य चलयता आनी आपास वताना तो कसं एक कोपाच भावन जावं रिवेंजा भावनान वचना ह्या आनी पुरा जनान म्हाका सपोर्ट करनी आशिल्लो ना आतां राब तांकां हांव पुरा जनां शिकयता म्हणून तशें कांय ना. गेल्ली सिद्धा तो सुरुचील पांयाक पांय धरता के अण्णा बापसूलोय पांय धरता खंयचेय तागेले एक पास्टा विशय कसनय कोप नाशिल्लो जाल्यार तें प्रार्थनेन ताणें तें एक भावन दाखोवचें आसा हाची खातीर की देवाल भक्ती म्हळ्यार कितली व्हड म्हूण तें दाखयता. सो पुरा फुडें आमगेल्या जिवनांत कसनय जावन आसचें पुरो तें पुरा वेस्ट येदोळटें ना. आमी भक्ती दृश्टीन पळयल्यार कृष्णालें हातू म्हळ्यार कृष्णाल प्रभाव देवाल कसं आमगेले जिवनांत देवाल एक भाग आसा तें फुडें आशिल्लें. आमगेले ध्रुव महाराजान सांगचें आसा पुरो की म्हगेल्या मनांत कसं कसं विचार आशिल्ले राज्य जावका तें जावका म्हणून जाल्यार आमगेले पास्टय आमी कशी पळयता पुरा आमगेले पास्टांत कसं नासता तें बर्डन म्हूण नासूं का म्हूण ना. कलियुगांत तूं
पुरा जनान देवालय वच्चे म्हळ्यार कसं पूण एक कश्टाची 99% देवालय प्रार्थना करचे देवालय वच्चे म्हळ्यार कसं एक कश्टाची फायनान्शियल असो फिजिकल कसं सायकोलॉजिकल असो कसं असो एक कष्टानं देवालय वच्चे काय पळयल्यार पुरा आमगे पास्टाचे रॉंग वे खंडित ना आमगे पुरा जनाल कसं कसं नेचर आसता पुरा आमी एक जन होपफुल असतात ऑप्टिमिस्टिक असतात म्हळ्यार हा असो कसं नाही जाल्यार पळयलें आसा एक जन आमची घाईसोक्सी असता हें जावका सो आमगे पुरा जनाले सायकोफिजिकल नेचर विंगड आसा म्हळ्यार आमगेले एक नेचर आमगेले खंयचे विशय ताका आमी कशी पळयता ती ताची दृश्टी आमगे पुरा जनाल विंगड विंगड आसता पुरो जाल्यारीची आमगेल कसं इंट्रस्ट आसा आमकां देवान कसं शक्ती दिल्या आमगेल कसं नेचर आसा आमगेल कसं एक चरित्र आसा पुरो तें आमी एक पॉझिटिव्हली पळोवका की त्या वेळी आमी देवालय सेवेन तूं उपयोग कशी करूं येता म्हूण तेन्ना आमी त्या दृश्टीर आमगे पास्ट पळोवचें सुरू केल्यार तांतूय कसं पुणी एक चांग सोदूचें मेळचें पुरो आमी इंट्रोवर्ट आसया पुरो एक्स्ट्रोवर्ट आसया पुरो म्हळ्यार आमकां 10 जनां मुखार उलोवचें समजायना एक जन सोशल असतात तांकां पुरा जनाल ओट्टू मेळनाशा पुरो सो आमी पळयल्यार भक्तीन तूं विंगड विंगड जन येता ती पुरा जना विंगड विंगड विशय लायक जाता एक जनाक डिसिप्लिन एस्पेक्ट लायक जावचे पुरो एक जनाक ते शास्त्रांत प्रभुपाद स्वामीन बरयलेले भगवद्गीतेचे भागवतमा विशय लायक जावचे पुरो एक जना म्युझिक लायक जावचे पुरो एक जना फूल गांतूचे लायक जावचे पुरो पुरा जनाक आमगेल कसं कसं आमगेल भक्तीचे एक एस्पेक्ट आमगेल चड प्रितीचे असता तो आमगेल फुडेंच कसं एक नेचर आसा ते सडनली आमकां गिव अप करचें जायना कार आनी ड्रायव्हर एग्जाम्पल म्हणचे आतां शरीर म्हळ्यार कार आनी आत्म म्हळ्यार आमी ड्रायव्हर जाल्यार आमी भक्तीन आयल्स येता आमी सडनली चेंज जायना ती और आमगेल कार चेंज जायना सेम आसता जाल्यार मेन वस्तू म्हळ्यार कसं न्हय आमकां तें कसं एक शिक्षण मेळटा आमकां कसं तें आयकुचें मेळटा तें आमी नाम जप करता ताजेन आमगेलें लायफाचें डायरेक्शन चेंज जाता आमी कार खंयची डायरेक्शना घेवन वता पळय तें चेंज जाता कार तेंची ड्रायव्हर तोच सो त्या प्रकारारी आमी पळयता की आमगेल कसं नेचर आसा त्या प्रकारारी आमी भक्ती स्विकार करून घेतात ती आनी तातूंत मुखारसून वचचें पडटात आनी हें केन्ना आमकां मन आवडटा तेन्ना आमी एप्रिशिएट करयत म्हळ्यार आमी विंगड जनाक पळयता हो हांव कितले चंद कोन्न कितले चंद कोन्न भजन म्हणून येता पळय विंगड कोणी अशें पुरो तो चांग रुपारी म्हळ्यार एडमिनिस्ट्रेटीव अशें पुरो म्हळ्यार चांग रुपार तो मॅनेज करता पळय पुरो और कोणी अशें पुरो कोण चांग रुपारी शास्त्र वाजयता ती और कोणी अशी विंगड अशें पुरो की विंगड कसं पुणी सेव करच्या पुरो तांणी सो आमी पळयता की पुरा जनान एक विंगड विंगड अप्रोच आसता भक्तीन येताना तशी त्या प्रकारारी आमी आमगेल विशय थिंक करताना आमी तशी पळयता आमगेल पास्टांतू आमगेल पास्टांत आमकां खंयचे विशय लायक जाता तशें आमगेल नेचर कशें आसा त्या आमी स्टडी करून घेतल्यार आमकां मुखार सुनूय भक्तीन तो आमी चांग रुपार कसं आमकां मनान तशी कशें चांग रुपार सेव करचें जाता पळय तांतूं आमी करूं येता म्हूण सो आमकां मस्सा कडेन मनांत इच्छा आसा पुरो जाल्यार ध्रुव महाराजान पळयलें की तागेली मस्त सकड इच्छा आशिल्ली वय पूर्ण वय जाली राज्य जावंक आशिल्लें आनी ताणें 36,000 years रूल केलें राज्याक जाल्यार ध्रुव महाराजाल मूड तागेली भावना हेंच आशिल्लें ताणें कसं तें राज्य कसं ह्या पुरा संवसारा विशयी हांव पडूं नज ना ताणें राज्य चलयलें कितलें वर्स व्हड परिवार आशिल्लें तागेलें आनी पुरा ताणें तागेले त्या परिवारा खातीर राज्या खातीर पुरा ताणें कसं तें तागेलें कर्तव्य आशिल्लें तें उत्तरदायित्व आशिल्लें तें पुरा ताणें देवाल सेवा रुपीरीच तें भावनान केल्लें म्हूण आमी पळयता सो तांगेल कसं तें डिझायर आशिल्लें तें देवान पूर्ण केल्लें जाल्यार तें पूर्ण जाल्लें डिझायर वय ध्रुव महाराजान त्या परिस्थितीक देवाल सेवेंतूय उपयोग केलो सो आमगेल खंयचें एक पूर्व इच्छा आसल्यार पुरा चांग न्ही तशी न्ही आमगेली इच्छा आसच्या पुरो आनी देव ते चलोसून दिवचे वय पुरो जाल्यार ते चलोसून दिल्ल्यार वय आमी त्या परिस्थितींतूय देवाल सेव कशी चांग रुपार करूं येता त्या मनावरच तशी आसा म्हूण पळयता आमी ध्रुव महाराजान आनी आनीक एक म्हळ्यार हे संवसारांत तूं पुरा जनांक आतां पळयल्यार आमी खंयचें एक एडवर्टिजमेंट पळय ती पुरा एक प्रकार म्हणटात पळय शरिरा वयरीच चड फोकस आसता खंयच्याय विशयार असो खंयच्याय एक विशयांत आसता शरिरा विशयी चड आसता जाल्यार आध्यात्मीक विशयांत तूं आमी केन्ना रुची घेता ती भक्तांत घेता ती भगवद्गीतांत तूं फर्स्ट विशय आमी शिकचे म्हळ्यार आमी हे शरीर न्ही आमगे निज स्वरूप म्हळ्यार आमी आत्म म्हूण
ताका एक एक अशी मनांत आसता संवसारांत की हांवें करचें पुरो म्हणून देहा लेकार अशें पुरो मात एक एक पंत आमकां ज्ञान येत तरी आमकां लेखचें पुरो की न्ही हांव शरीर न्ही हांव आत्म म्हणून तें एक मना वचचें पुरो जाल्यार भक्ती म्हळ्यार हांव शरीर आनी हांव आत्म हे दोन्ही म्हगेले कसले पूण रिसोर्स आसल्यार हांव देवाल खातीर ते उपयोग करता म्हणून आनी आमगेलें मन आमगेलें शरीर हें आमकां देवान दिलेलें सो ताजे उपयोग आमी कशी सेवेंत यूज करूं म्हणून म्हणजे कसले आमकां देवान दिलें आमी ताका वॅल्यू करता आनी ते कशी देवाल सेवेंत उपयोग करता म्हणून आमी विशय आमी चिंतन करूं येता कसं जालें की नाही हें शरीरा विशय म्हाका कसलें ना हांव खाली एक आत्मचिंतन करता म्हळ्यार आमी चिक्के म्हणटात पळय इम्पर्सनल जावचें पुरो तेवर आमकां पळय एक भक्तींत रुची येचना निजान भक्तींत म्हळ्यार ते हृदयपूर्वक जावन करचें सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट म्हळ्यार छांग रुपार हृदयपूर्वक जावन चंद्र रुपार करचें एक भावन आसता ती भक्ती आसता आनी आमी केन्ना भक्तींत येता ती आमी खाली आत्म म्हण न्ही म्हळ्यार कोणाक दूख आसल्यार ना तूं शरीर न्ही पूण आमी तशें सांगचें न्ही आमी फुल्ल कॅर करता ती तशी एक प्रकार आत्म मन शरीर एक कंप्लीट पर्सन आमी आनी आमी ते कशी आमी भक्तींत मुखार सुन वचेत म्हणून तें आमगेलें ध्येय आसूं सो हे दृश्टीर आमी केन्ना आमगेलें पास्ट पळयतात पळय पूर्वांत आमी कशें केलेलें तेन्ना आमी कसं वायट जालेलें ताजे विशय मात चिंतन करना ती जाल्यार आमी ह्या पॉयंट्सा पळयतात आमगे लायफांत मस्त सकट विशय जावन अशें पुरो त्या टायमार आमकां कळ्ळी अशें पुरो जाल्यार ताजे निमित्त आमकां कशें की एक देवाल दय प्राप्त जाली देवान रक्षण केलें आनी तांतूं कशें की एक लायफांत मुखार सुन वचची ऑपॉर्च्युनिटी देवान आमकां दिल्ली त्या लेकार आमी पास्ट पळयता मस्त सकट कश्ट येवन अशें पुरो जाल्यार ते कश्टांतूय देवान सारकें आमकां रक्षण केलां म्हणून ते आमखंडीत अनुभव जाला न्हू तशें आसतना आमी हें पळयता की कृष्णान आमकां तेन्ना हेल्प केलेलें आतांय कृष्ण आमकां हेल्प करतलो कसो लेकार आसना सो आमी आमगेले पुर्वाचे एक्सपिरियन्स भक्ती दृश्टीन ह्या रितीर पळयत म्हणून आमी सांगयता आनी केन्नाचे आमकां अशें दिसचें पुरो की हा मस्त केलें तेन्ना आमकां मना वरता की ना भक्तींत आनीकय मुखार सुन वचचें आसा मस्त करनी आमी देवाल भक्ती म्हळ्यार कितलेंय करूं येता आनी एक पंत आमी दिसचें पुरो की हो म्हाका कांय करूं जायना तेन्नाय आमी पास्टा पळोवन सांगयता ना देव आमकां आपास ऑपॉर्च्युनिटी दिता आसा अवसर दिता आसा की आमी आनीकय सेव करूं येता म्हणून सो आमी एक प्रकारार पळयलें ध्रुव महाराजान तागेले पास्टा रिजेक्ट करनी त्या पास्टांतू तो चमकल मू त्यांची राज्य चमकलो आनी थंय वचून ताणें उत्तरदायित्व घेतलें मात फुडें तागेले मनांत कशें नाशिल्लें म्हाका राज्य जावका म्हाका अन्नाकिना व्हड राज्य जावका म्हाका ते पावर जावका म्हाका शक्ती जावका आतां ताका तें पुरा मेळ्ळें आसा जाल्यार आतां ध्रुव महाराजाल फोकस कसो आसा की हांव देवाल अंश आनी देवाल अंश म्हळ्यार म्हाका कशें की एक देवाल भक्तीन देवाल दयेन कशें की मेळना तें हांव कशी देवाल भक्तींत युटिलायज करचें त्या प्रकारार आमगेलें मनान तें ध्रुव महाराजान केलेलें आसा सो ह्या पॉयंटार येतना आमी आज एक आयची थिमांतून एक अनेक एक पॉयंट डिस्कस करूं म्हळ्यार की भक्तींत आयली ती जाल्यार मस्त सकट आमगेलें फुडेंच्यो विशय डिझायर्स आनीक आसा म्हळ्यार आमी भक्तींत येतना आमकां दिसचें पुरो हा पुरा आमगेलें पुरा फूड कशें आमकां जावपाक आशिल्लें तें सडनली पुरा डिसअपियर जातलें म्हणून जाल्यार तें जायना सो ते फुडेंच विशय आमकां आतां ते करचे आमकां कळना ते आतां भक्तींत येता कशें की थोडें ज्ञान येता आनी आमी कशें की एक प्रिंसिपल्स फॉलो करचे ट्राय करता ती म्हळ्यार स्वल्प विशय सोडका म्हणून आमकां कळटा की हें करचें सम न्ही जाल्यार ते मनान ते आपास डिझायर येताच न्हू ते ताचे खातीर ते त्यागा भावना ते कशी हाडचे सो एक म्हळ्यार आमी केन्ना शास्त्र वाचिता ती सत्संग आयकता ती भागवतम भगवद्गीता असे विंगड सकळ शास्त्रांचो विशय करता तेन्ना आमकां तें मन आयकता तें आयकून की संवसाराचे मस्त सकळ विशय म्हळ्यार नश्वर जावन आसा म्हळ्यार आज आसा फाल्यां ना आनी आमी ताजेर मस्त एक चिंतन करून मस्त एक प्रकारार तांतू मना म्हळ्यार हें जावका तें जावका मागीर एंडार परिणाम कांय ताचे कांय होड न्हय पूण त्या शास्त्रांतू विंगड जेन्ना चरित्रांतू महाभारत असं पुरा कळल्यार आमकां कळटा की हें अल्टिमेटली कशें देवाल दयाची होडी आनी हे संवसाराचे कशें हे विशय कशें भारी होड करचो तसले ना म्हणून तो एक विशय कळटा
दोन्ही विषय कळत म्हळ्यार भक्तीन तायल्स येता ते भक्तीचे एक मधुरता आस पळय ताजे थोडो अनुभव जावचे सूर जाता. हे दोन विषय कळस येता आमकां संकी कोर्चाक देव शक्ती दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. मस्त पंत आमी खंयचेय पॉइंटारी आमी 10 वर्स फुडकी 5 वर्स फुडकी और अर्था की कशी आसच्या पुरो केन्ना आमी कृष्ण भावनामृताचे और भक्तीचे हे पुरा आमकां सिद्धांत कळचे सूर कळटा तेन्ना आमकां एक मना दिसता की हा हें सम न्ही हें सोडका. आनी आमकां दिसता तें आयकून की ना खंडीत आतां हांव हें म्हगे लायफ चेंज करता, हांव हें पुरा सोडता आनी हांव अशें मुखार सून म्हगेलें जीवन म्हळ्यार हांव भक्तींतू टायम दिता म्हूण जाल्यार प्रॅक्टिकली करूं पळयतना आमकां तें जायना तें एक्चुली. ताकाची भक्तीन तूं एक खंयचे एक म्हणटात पळय एक दोन विशय आसता नैश्टिक आनी उपकुर्वण म्हूण. नैश्टिक म्हळ्यार आयकल सिद्धाकाची आम खुडले आमी सोड सोडतात आनी आमगेलो टायम भक्तींतू दितात. आमकां कळटा आमगेली कर्तव्य आनी करता ती जाल्यार 100% आमी भक्तीन दिवचे तयार आसात. उपकुर्वण म्हळ्यार स्टेप बाय स्टेप वतात आमी. सो सडनली पुरा सो न्हू देवाल विशय करचे 100% पुरा टायम ते भारी रॅर म्हळ्यार ते आमकां पुरा जेन्ना साथ दिना. आमी आयकुच्या पुरो ती आमी ते शिकच्या पुरो ती जाल्यार पुरा विशय सो न्हू प्रॅक्टिकली खाली देवाल विशय मात करचे ते भारी रॅर एक्सपिरियन्स आसता. निजावन आमकां मोस्टली आमकां पुरा जेन्ना स्टेप बाय स्टेप वचून हगूर हगूर मुखार सून वचुका देवाल भक्तीन रुची आनीक मुखार सून वाडयता वचुका स्टेप बाय स्टेप पुरा जेन्ना आमकां थोडे नजे थोडे तर एक त्याग भावन येताची भक्तीन ताईल सिताक कसं लायक भक्तीन तायल्यार आतां तुमी आयकून अशें पुरो एक 4 विशय सोडका म्हूण आसता तेंची भक्ती खातीर सांग न्ही पिवचें नॉन वेज खावचें आमगेलें मॅरेजा भायर वाडीके भायर कसं रिलेशनशीप दवरचें और कसं गॅम्बलिंग करचें असं पुरा विशय सोडका पडटा आनी आमी सोडतात वयचो मस्त आमकां सोडूंक वयजात तें. आनी खंयचेय आश्रमांत आसूं ती संन्यास आश्रम असो गृहस्थ आश्रम असो आमी ब्रह्मचारी जावन आसो ती ಸ್ವಲ್ಪ आमकां त्याग जावकाची पुरा अंतूची पुरा जेन्ना विंगड विंगड स्टँडर्ड आसचे पुरो आमी कंपॅरिजन करचें जायना जाल्यारीची पुरा जेन्ना सडनली एक एक्सेप्ट करचें एक साध्य की तेन्ना ध्रुव महाराजान पळयलें ताका केन्ना कळलें आनी ते देवाल तें दर्शन जावन ताका तें मधुर जावन तें एक भावना आयली देवान ताका तें एक्सपिरियन्स दिल्लें तेन्ना ताका तें कळलें आमकां देवाल ते भक्तीची रुच येवचे खातीर ते भक्तीची गोडसाण कळचे खातीर टायम वता हगूर हगूर येता आमी केन्ना देवाल नाम जप देवाल भक्ताल संगांतू नियमीत रुपारी कसनेपुणी अनुष्ठान करता ती तेन्ना हगूर 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 आमकां ते भक्तीची मधुरताचे एक्सपिरियन्स मेळटलें म्हूण कळटा सडनली येवचें साथ दिना. आनी एक एक पंता मागीर अशें दिसचें पुरो की हांव लेखिल्लें की भक्तीन ताईल सिता पुरा म्हगेली ती इच्छा पुरा वतली म्हणून. आनी जनरली आमी पळयल्यार इवन कोणा भक्ती रुची ना कोणी प्रोफेशनल्स आसच्या पुरो बिझनेसांत आसच्या पुरो नॉर्मली पुरा जेन्ना एक्सपिरियन्स आसा तुमी वाजून आसच्या पुरो तुमगेले फ्रेंड्सांतू फॅमिलींतूय तुमी पळोवन आसच्या पुरो की प्रोफेशनली वय कोणाक सक्सेस मेळटा 40 वर्स जाल्ली ती 50 वर्सां जाल्ली ती तेन्ना पुरा जेन्ना मनांत येता हा एक दुड्ड जाल्लो फॅमिली जाल्ली आनी लायफांत आनी कसं मुखार आसवा आनी कसं करचें ते एक नॅचरली पुरा जेन्ना क्वेश्चन येता कोणीय असो बिल गेट्स असो अंबानी असो कोणीय व्हड मनुष्य असो प्रायम मिनिस्टर असो तांगेल मन आनी तशें की एक जावचें पुरो की तांकां इतलें दुड्ड कमोवंक आशिल्लें और तांकां एक व्हड कंपनी करता आशिल्लें और कसं एक विंगड कसं तांकां एक अचिवमेंट जावंक आशिल्लें एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कोणी जाल्यार एक पॉयंट आयल्स येता तांकां दिसता हो म्हाका मन आशिल्लें जालें न्हू आनीक कसं लायफांत मुखार आसपा पूण तें खंय एक मिसींग पॉयंट दिसता पुरा जनाक की एक कसं की एक सॅटिस्फॅक्शन मिसींग आसा म्हणून तेन्ना आमकां दिसचें पुरो की तांकां पुणी भक्ती ना ताका तांकां तें सॅटिस्फॅक्शन ना आमी पुणी भक्ती करतात न्हू आमकां तर तें सॅटिस्फॅक्शन येवका म्हाका कांय सॅटिस्फॅक्शन ना मू हांव येता गेल्या म्हण केस मू भक्तींत करता वय हांव थोडें नामस्मरण करता थोडें कसं पुणी करता जाल्यार म्हाका कांय थोड्या लायफान सॅटिस्फॅक्शन ना मू विंगड विंगड इच्छा आनीक येता आसा म्हणून सो जस्ट बिकॉज आमी भक्तींत आयलीं ती और कसं की एक प्रोसेसा भाग घेवचें सूर केलें सडनली ओवरनायट पुरा चेंज जातलें कसं की आमी कसं की क्लास अटेंड केलें भगवत गीता आयकलींत आमी भागवत कसं की काणी कळून कसं की एक सिद्धांत कळ्ळें
ताका आमकां 100% रातोरात म्हणटात पळय ओवरनायट फॉलो करूं जायच ना तें. सूर्य आमकां दिसचें पुरो की आमी करतलीं ती म्हणून, जाल्यार प्रॅक्टिकली करतना तें ओवरनायट फॉलो करचें जायच ना. सो आमकां फॉलो करूं जायच नातलें आनी आमी पळयता ती की हांव मेगेल ओटू भक्तीन तशिलो कितले चांग रुपार भजन करता, शास्त्र कितलाय करता आसा, तागेली फुल्ल फॅमिली प्रॅक्टीस करता आसा लायक म्हाका जाय न्ही मू. आनी आमकां त्या टायमार सेल्फ पिटी येवचें पुरो. हें एक रिस्क आसता. कसं की आमगेल कसं की एक्सपेक्टेशन हाय आसता की भक्तीन घेतलें आमी कसं की चेंज केलें जाल्यार आमकां तें भक्तीची गोडसाणी और कसं की एक तें आध्यात्मिक त्या शास्त्रात्कार कसं जावपाक पडलें तें सडनली येना आमकां तें. तेन्ना आमकां सेल्फ पिटी येवचें साध्य आसा म्हळ्यार म्हाका जायना मू. आमी लास्ट टायम ते सेल्फ पिटी आनी ह्युमिलिटी विशयी डिस्कस केलेलें. ह्युमिलिटी म्हळ्यार नम्र भावना. सेल्फ पिटी आनी ह्युमिलिटी अशें पळोवचें एक्का दिसचें पुरो. सेल्फ पिटींतूय आमकां दिसता की म्हगेले कांय कॅपॅसिटी ना मू, बाकी पुरा जना चांग रुपार करता ती, म्हाका कांय करचें कॅपॅसिटी ना मू, हांव आनीकय चेंज जाय न्ही मू, हांव फुडें म्हणके आसा आनी पुरा लायक रुपारी आध्यात्मीक उन्नती करता आसा ती, म्हाका जायना मू, अशी मना येवचें पुरो. जेन साध्य नाय पुरो अशें दिसचें पुरो. आनी ह्युमिलिटी नम्र भावनांतूय अशीच एक दिसचें पुरो की म्हाका कांय येना मू. जाल्यार एक व्हड डिफरन्स दोनी हांतू म्हळ्यार कोण नम्र भावनेन भक्ती करता पळय तो नम्रता निमित्त तागेली भक्ती आनीक मुखारसून वयता. कसं जाल्यार की ताका कळटा की मेगेल मना आशिल्लो विशय व्हड न्ही, हांव जावका आशिल्लो म्हणके जावका तशें कांय व्हड न्ही, देवाल मनान कसो आसता विशय तो व्हड म्हणून. वेर सेल्फ पिटींत आसतना अशें दिसता आमी ते कंपॅरिजन मोडांत वता ती, आनी कंपॅरिजन मोडांत गेले चित्ता म्हळ्यार विंगड जना पळोवन हो अशी तो अशी, आनी तेन्ना आमकां ते मना येवचें पुरो, ते क्वेश्चन येवचें पुरो वॉट इज द यूज म्हूण. कसं प्रयोजन, हांव इतलें पुरा करून म्हाका कांय जाय न्ही मू, कसं प्रयोजन, कसं प्रयोजन जाल्लें, हांव हें पुरा केल्लें म्हाका कांय जाय न्ही ताका पुरा जाल्लें, अशें म्हूण ते कंपॅरिजन मोडांतू आमी वचचें पुरो. जाल्यार केन्ना नम्र भावन आसतात पळय तेन्ना आमगेलें जिवनाचे ते व्हड विशय म्हळ्यार कृष्णा वयरी केंद्रीत आसता. आनी आमकां मना वचचें पुरो की मेगेलें भक्तीचें स्टँडर्ड एकदम हाय ना. विंगड जना पळयलें इतलें तागेलें स्टँडर्ड इतलें हाय आसा, सकाळीं तो 4 घंटे उठून जप करता खंय, मेगेलें स्टँडर्ड तितलें जायत ना. जाल्यार तेन्ना आमी एक मनावर येता की जाल्यारूय देवान आमकां स्विकार केला वय न्हय, कसलेंय स्टँडर्ड आसूं, आपास आमकां नामस्मरण करचें अवकाश दिता आसना देव, आमकां भक्ताल मध्य वचून सत्संगा भाग घेवचें, देवाल प्रसाद घेवचें, देवाल दर्शन घेवचें, हें पुरा भाग्य दिता आस मू. सो कृष्णान म्हाका एक्सेप्ट केलां आनी कृष्णाक आमगेली प्रिती जावका खंयच्याय सिच्युएशनांत लायफाचे त्या मना वयले सुद्दां आमगेली तें नम्रता येता अशी म्हणून. आनी त्या मना वयले सुद्दां आमगेल्या मनांत हें क्वेश्चन येवका वॉट इज द यूज, म्हळ्यार कसं प्रयोजन ह्या पुरा करून, त्याय क्वेश्चन येवचें न्ही. आमगेल्या मनांत खंयचें क्वेश्चन येवका ह्या परिस्थितींतूय नेक्स्ट कसं करूं येता, मुखारसून वचचें आनी हांव कसं करूं येता, त्या वशेन करूं येता. कसं की पुरा जनालें पास्टा लेकर आमी तावळ डिस्कस केल्या म्हणके पुरा जनाल आमगेलें नेचर चरित्र विंगड आसा. एक जना सकाळीं उठून चांग रुपार जप करचें साध्य आसता पुरो, एक जनाक ते करचें चिके डिफिकल्ट आसचें पुरो, एक जना शास्त्र वाजोवचें एक भारी एक रुची आसचें पुरो, एक जना ते शास्त्र वाजोवचें म्हळ्यार भारी कश्ट जावचें पुरो. सो आमगेल नेचर लेकारी आमकां कसं करूं जाता तांतू आमी मुखारसून ते चड करचें ट्राय केल्यार तांतूय आमी देवाल प्रिती पाव येता म्हूण खंडीत आसा. सो त्या पॉयंटार येतात आमी की आमी कशें आसा, आमगेलें नेचर कशें आसा, आमी कंपॅरिजन करनासी तें आमकां एक्सेप्ट करून घेवचें आमी तें शिकून घेवका म्हूण. एक जना चांग वॉयस आसचें पुरो आनी भजन म्हणटाना पुरा जन सांगतात कितलें मधुर भजन म्हणलें, तेन्ना आमकां दिसचें पुरो म्हाका तागेलें म्हणके भजन करूं जाय न्ही मू. सो एक विशयांतू आतां एक आमी एक पॉयंटार येवया की एक विशयांत आमकां क्लियरली कळटा की आमगेलें ते एबिलिटी ना म्हणून. एक जना ते संस्कृत कसं शास्त्र वाजोवचें और एक जनाक विंगड खंयचें एक सेवा ते भारी एक येनाशें पुरो आनी आमी ते एक्सेप्ट करतात की ना म्हगेलो आवाज समना, म्हाका भजन करचें हांव एक्सपर्ट जावचें साध्य ना, भजन म्हणचें पुरो जाल्यार त्या लेवलार म्हाका म्हणचें साध्य ना म्हणून. सो आमी त्या लेवलार आमकां एक्सेप्ट करून घेतात एक म्हणटा ते कंपॅरिजन करनासी आसो तो आनी तो चांग आसा म्हणून. जाल्यारीची
आनीक लेवलार वय आमी आमकां एक्सेप्ट करून घेवका आनीक लेवलार एक्सेप्ट करून घेवका म्हळ्यार की आमकां एक पंता दिसता भक्तीन ते तरी की आमगे फुडें जशी पुरा इच्छा ना जातली म्हूण आतां म्हाका आमकां खाली देवाल सेवा करची मात इच्छा आसतली विंगड पुरा इच्छा ना कसले की हांव भक्तींत आयला आनी भक्तींत येता मुखार सुद्दां तशें जाता म्हूण जाल्यार ना देवान सांगचें आसा काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नरह म्हूण ते काम क्रोध ते उद्भव जाता आसतके कोणाक हें कंट्रोल करूं जाता टॉलरेट करूं जाता ससुखी नरह म्हूण देवान भगवद्गीतेन सांगचें आसा सो आमकां कसले एक इच्छा येता ना आमी ताजे वयर ते इच्छा पूर्ती करचे कसले प्रयास घालता ती म्हणटात पळय एक टेम्पटेशन येता म्हणटा पळय हो हें करुया अशें दिसता आमकां गोत्तस तें सम न्ही म्हणून जाल्यार आमी तें सहन करना ते इच्छेक करता ती तेन्ना तें टेम्पटेशन जालें आनी तें एक करूं जायनातल्यार आमी तेका की एक करची नाशिल्ली वस्तू करूं पुरो ती म्हूण सांगिल्लें आसा आमकां पुरा जेन्ना मनान तूं इच्छा येता आसता आमी जप करचे बसतना अनुष्ठान करचे बसतानाची आमकां कसले एक मनांत इच्छा येवचें आसचे पुरो जाल्यार आमकां ते इच्छा कंट्रोल घेवचें म्हळ्यार हाजे खातीर भक्तींत आसूं काय म्हूण ना नॉर्मली एक सिविलायज्ड लायफ जावका जाल्यार वय चांग एक म्हणटात पळय एक चांग खंयचे एक शहराचे खंयचे एक देशाचे चांग नागरीक जावका जाल्यार वय आमगेले मनांत नियंत्रण आसूं का आमी कसले पुणी करूं गेल्यार लॉ लेकार वय ते एक्सेप्ट जायना सो आमगेले हातूं पुरा जेन्ना हातूं कॅपॅसिटी आसची मस्त सगळे इच्छा आमगेले मनांत तूं स्ट्रॉंगली येवचे पुरो कसले की आमगेले पूर्वा दुखून आमगेले कसले की एक आमगेले एक्सपिरियन्सा निमित्त मस्त सगळे इच्छा येवचे पुरो मात खंयच्यान तूं आमी मुखार सुन वचूं का खंयचे आमी करूं नज ताजे विशयार आमी चिंतन करूया ಸ್ವಲ್ಪ कसले की फुडेचे मस्त सकट विषय ह्या जन्माच्यो न्ही एक पंत फुडे जन्माचे वय मस्त सकट इच्छा आसता आमगेली ते खंयची टायमार खंयची इच्छा आमगेले मन येता म्हूण सांगूं जायना आनी एक पंत इच्छा आमी कंट्रोल करूं साध्य आसा आनी एक पंत इच्छा आमकां कंट्रोल करचे भारी कश्ट जाता प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें की एक मार्केटांत तूं वेजिटेबल मार्केटांत तूं म्हळ्यार पुरा रांदेकायच्या मार्केटांत एक गाड्डा चमकून वता आसल्यार ताका की खावका म्हूण दिसल्यार ते गाड्डा सीधा तोंड मारतले के आनी खावचे ट्राय करतले के जाल्यार मनशाक भूक असल्यार तो सीधा वचून खातले खायच ना कसले की आमकां ते सहन करचे शक्ती आसा प्राण्यांक आनी मनशांक तूं ह्यांची डिफरन्स म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कसले पूण इच्छा आसल्यार आमी ताजे वयरी करूं का तो विषय आमी मनावर का म्हूण सांगिल्लो आसा आमगेल्या मनान खंयचे पूण विशय आयल्यार ते करता जाल्यार ती एक आसुरी भावन जावचे पुरो म्हळ्यार कसं एक शास्त्रान सांगिल्लें कसं करूं ना कसं ते चांग ते आमी मनावर का आतां रावण आलें मनान तूं कसं की ताका एक आकर्शण जाल्लें ताणें एक प्रकार बलपूर्वक रंभाक सीताक तागेले मन आशिल्ली इच्छा पूर्ण करचे खातीर ताणें कसं की एक रॉंग स्टेप घेतलें अर्जुनाक वे सुभद्रा पळयलें सीता आकर्शण जाल्लें आसा त्या महाभारतांत सांगिल्लें आसा जाल्यार ताणें खंयचे अप्रोच घेतलें धार्मीक रुपार घेतलें ताणें वचून युधिष्ठिराक आनी निमगेलें युधिष्ठिरान सांगलें की चांग विशय हो तूं कृष्णालो आशीर्वाद घे म्हूण आनी कृष्णानय ताका आशीर्वाद दिल्लो सुभद्रा वाडीक करून घेवचे खातीर ऑफकोर्स कृष्णान मनांत हें आशिल्लें की पांडवान आनी यदुकुलाचें कनेक्शन जाल्यार पांडवाक मुखार युद्धांतूय तांकां तें हेल्प जातलें म्हणून कृष्णान देवाल मनांत म्हळ्यार एक पंत देव चार वस्तू जावच तशें करतलो जाल्यार आमी पळय येता की रावणाल मनांत तूं इच्छा आशिल्ली अर्जुनाल मनांत तूं इच्छा आशिल्ली सो पुरा इच्छा पूर्ण करच्याक आमी ट्राय करूं नज म्हूण ना धार्मीक दृश्टीर दात जाल्यार मुखारसून वचचें तूं कांय चुकी ना म्हूण आमी त्या वेळी पळय आतां एक नेक्स्ट पॉयंट येवचे पुरो की आतां आमी त्यांचे इच्छे विशयीच आमी थोडे डिस्कशन करूया आनी की आमी चिंतन करता आसतना आमगेल्या मनान हांव डिस्कस केलें म्हणजे कसल्याचे कसले एक इच्छा येवचे पुरो कसले की फूड कसं की केल्लें ताजें इम्प्रेशन आमगेल्या मनांत आसता आमगेले पुरा जनालें लायफान विंगड एक्सपिरियन्सीस आसा ती आमगेले कसं अनुभव जाल्लें आसा आमी कसं ट्राय केलां कसं की ಸ್ವಲ್ಪ वस्तू आमकां लायक जालो ಸ್ವಲ್ಪ वस्तू आमकां लायक जायनी मस्त सगळे आमगेले अनुभव आसचे पुरो ताकाच फुडेंच कसं आमगेल्या मनांत इम्प्रेशन आसता पळय त्या लेकार आमगेल्या मनांत मन आमगेले प्रपोज करता आसता प्रपोजिशन म्हणटा हें करी तें करी हें ट्राय करी म्हूण आमगेल्या मनांत तूं प्रपोज करता आसता म्हूण सांगिल्लें आसा ताका आमकां
एक एक पंत आम्ही दिसता की आम्ही ह्या वेळेत त्याग करतली त्या वेळेत त्याग करतली फाल्यां दोकोन आम्ही लाईफ चेंज करतली म्हणून भक्तीन ते तरी ते प्रॅक्टिकली करच्याक आमकां डिफिकल्ट जाता. इवन प्रभुपाद स्वामी मस्त सकड स्टार्टिंग स्वल्पशील शिष्य तांकां भक्तींत मुखारसून वचचे त्यांचे स्टँडर्डार जायनी. स्वल्प जनान संन्यास दीक्षा घेवन तांकां मुखारसून ते फॉलो करूं जायनी. कसं जालें की पास्टाचे एक पण इम्प्रेशन अशें आसता की आमकां ते गिव अप करचें जायना तें. आणि हाची भक्ती ओटू काही कनेक्शन ना. फुडें कशें की आमगेलें इम्प्रेशन आसा त्या प्रकार आमकां इच्छेत्ता आसा तें नॅचरल. आता भक्तीन ताईल सिता तावळ डिस्कस केल्या म्हणजे ड्रायव्हर आणि कार चेंज जायनी, खाली डायरेक्शन चेंज जालें आसा. सो आत्ता भक्तीचे आमी सत्संगांत येता ती नामस्मरण करता ती वैष्णव जनाल संग करता ती तेन्ना कसन चेंज जाता म्हळ्यार आमगे डायरेक्शन म्हळ्यार आत्ता आमकां मुखारसून लायफान कसन करता आमगे लायफान तूं कसन इम्पॉर्टंट आसा ताजे विशीं आमगेलें अंडरस्टँडींग थोडें चेंज जाता. फूड केलें पुरो इम्प्रेशन आनी मनांत आसा म्हळ्यार वयना ते इग्नोर करूं जाता. आनी ते फूड कशी आमगेलें केलें हाजी इम्प्रेशन ताजे निम्मे ताजे प्रकाराची आमगेलें मनांत इच्छेत्ता आशा पुरो जाल्यार आमी अशी लेखले मनांत प्रयोजन वॉट इज द यूज. भक्ती करता आसा हांव नामस्मरण वय नियमित रुपान ट्राय करता आसा मेकेल म्हळ्यार हें सक्सेसफूल आसा की ना तांगेल कंपेर स्पेशली आपस कंपेरिजन पॉइंट आयलो तो भारी चांग रुपार करता म्हाका करूं जाता की जायना हें आनी के पुरा फुडें शिश्य आसा म्हळ्यार शास्त्रान सांगिल्लें वय की भक्ती पॉवरफूल आसा मेगेल वयर वर्क करता की ना. सो आमी आमगेली आध्यात्मिक प्रगती केन्ना आमी मना वरू ट्राय करता ती की हांव आध्यात्मिक रुपार प्रगती जगतास की ना मेगेलें हांव भक्तींत मुखारसून वतास की ना ते खंयच्या दृश्टिकोणान पळोवका. आमी ह्या दृश्टिकोणान पळोवका की आत्तां आमकां कसन एक कोरका मुखारसून आमगेली इच्छा कसन आसा और खंयच्या विशयाक आमी लायफांत इम्पॉर्टन्स दिवका आमकां त्या प्रमाणे पळोवका. आमगेल्या मनांत कसो इच्छा आसा येता आसता पळय ऑटोमॅटिकली ताजे विशय आम कंपेरिजन करूं नजा. कसं जालें की फुडेंचे अभ्यास जाल्यार फुडेंचे कशें की आमगेले एक्सपिरियन्स जाल्यार मनांत कसं इच्छा येता आसच्या पुरो. सो इंटेंशन कसं न्हय म्हळ्यार आमकां आमी मन दिवन आमकां मुखारसून कसं की करूं ट्राय करतात पळय तें इंटेंशन आमगेलें इंटेंशन चेंज जाता. आम करूं साध्य आशिल्लें मस्त करूं साध्य ना आसच्या पुरो जाल्यार कशें की आमकां साध्य आशिल्लें करूं आमी ट्राय करतात भक्तींत नामस्मरण करचें भक्ताल संग घेवचें शास्त्र वाचुचें देवस्थानां वचचें त्या टायमार फुडेंचे चिके डिझायर्स आमकां येवचे पुरो तिची जाल्यार आतां आमी मुखारसून आमी पळयता ती शास्त्र वाचून आमकां कळटा भक्ताल रुपारी हळूहळू वैष्णव गुरुजनाल आयकून आमकां कळटा की लायफांत आमी खंयच्या विशयाक इम्पॉर्टन्स दिवका म्हणून. अजामिळान रानां वताना ताका ते वैश्या ओटू संग करता म्हणून तागेले कांय इच्छा नाशिल्लें. तागेले बापसून अजामिळा पेटयलें म्हळ्यार यज्ञा खातीर राखूड हारू पेटयलें ताका जाल्यार थंय अजामिळान गेल सिता तांकां कशें की एक दृश्य पळोवन तो त्या वैश्या प्रती भारी आकर्शीत जालोलो. सो कशें की एक ता इच्छा तागेले मनांत आयिल्लें तागेलें इंटेंशन नाशिल्लें तें. सो आतां ह्या पॉयंटार आमी हे 3 वस्तूक एक सेपरेटली पळोवचें आमी ट्राय करता की आमगेलें इंटेंशन आमकां फुडेंच कशें एक्सपिरियन्स अनुभव आल्यार आमकां खंयचे एक इच्छा येवचे पुरो ते इच्छा येता आसतलें ते इनवॉलंटरी आमी जप करता न्हय पण आमगेल्या मनांत कशें पूण येवचे पुरो आमकां ते स्टॉप करचें जायना. जाल्यार आमगेलें मुखारसून कशें करता आमकां आनी मुखारसून आमकां लायफान कशें इम्पॉर्टन्स दिवका त्यात आमगेलें चेंज जालां कशें इम्पॉर्टंट आसा आनी हगूर हगूर आमकां कळटलें. आमी भक्ताल संघांत आसतना नामस्मरण करता आसतना हगूर हगूर आमकां कळटा की देवाल विशय म्हळ्यार आमगे लायफान तूं आनीकय इम्पॉर्टंट जाता वता फुडें की ना आनी विंगड सकड विशय पळय तेची उणी जाता वता म्हूण पळयत ते आमी एक्सपिरियन्स करूं आनी आमकां कळटा की भक्ती एक इम्पॉर्टंट म्हणून आम कितले करूं जाता कितले करूं जायना तो विंगड विशय जाल्यार भक्ती इम्पॉर्टंट देवाल विशय व्हड इम्पॉर्टंट केन्ना ते नियमीत रुपार आमी आयकता आसतात पळय तेन्ना आमी ते इजिली और सुलभ रिते ते सोण घालनात आमी आमकां ते जावका म्हूण दिसता स्वल्प वर्स लागचे पुरो आनी मस्त वर्स आसूनय आमकां एक पंत आमकां दिसचे पुरो की सडनली ह्या मनांत इच्छा कशी आयली म्हूण
येवचे पुरते. सो ह्या पॉइंटार आम्ही हे क्वेश्चन पळोवचे ट्राय करूया की हे फुडें चिंतचे कसले येता म्हणून आपास म्हणजे आम्ही त्यावेळेस डिस्कस केलेले की कसं की आमगे मन आणतो आमगे फुडें जीवन आणतो और फुडें जीवन न्ही फुडें जन्माचे जन्मांतराचे कसं इम्प्रेशन असता आणि त्या लेकार ते मन आणतो इच्छा येता म्हणून सांगितलं असं आणि ते मनात तशी इच्छा पडल्या एक पंत घट्टी असता आणि आमकां एक पंत ताका म्हणजे अर्ज म्हणतात पळय इंग्लिशांत अर्ज म्हळ्यार अर्जंट संस्कृतान सांगचे वेग वाचो वेगम मनाचो क्रोध वेग म्हळ्यार ते वेग ते आमकां कंट्रोल करचे भारी कश्ट जाता ताका आमी ह्या एक अँगलार पळोव येता जनरली आमी केन्ना आमगेले कर्मा विशय लेखतात पळय की हा कसं की एक वायट कर्म केल्यान फल मेळटा म्हणटा आमी अशें दिसचे पुरो की आमगेले हेल्था वयर कसं येवचे पुरो और आमकां कसं फायनान्शियल दुडवा विशय प्रॉब्लेम जावचे पुरो हे पुरा कर्मा फल म्हणून आमकां दिसचे पुरो की कसं की एक कश्ट आयिल्लें की कसं की ते फुडेंच कर्मा फल दिसता म्हणून जाल्यार आमी ह्या मागीर पळोवन घेवका की आमगेले मनांत एक पण रॉंग इच्छा येवचे पुरो की आमी कोणाले विशय कसं थिंक कसं एक रॉंग इच्छा येवचे पुरो त्या मागीर फुडें कर्माचेच एक भाग म्हणून पळोवन घेवका अशी न्ही की कसं इच्छा आयल्यार आमी लेखचे की हांव आमगेले फुडें कर्मा इच्छा दिसता ती हांव कसं करचें येता म्हणून तशी न्ही जाल्यार आमी ह्या एक मना वर येता की भक्तींत येत तर वय एक पण विंगड कसला इच्छा येता असं म्हाका ते आमी फुडेंच कर्मा निमित्त आसचे पुरो म्हणून आमी पळोव येता आणि आत्ता आमी आमगे पुरा आमगे लायफ आमी भक्तींत दिवचे ट्राय करता आसा ती जाल्यार कसं की एक सडनली एक मना येवन कसं एक रॉंग जावचे पुरो तेन्ना आमकां कळून येता की कसं की एक पास्टा इम्प्रेशन ते सडनली रिसर्च जाता म्हणून सांगितलं आमी ते एक्सक्यूज म्हणून यूज करूनच की कसं पुणी करचेक जाल्यार आमी आमगेल वयर आमकां सेल्फ एक्सेप्ट करचेक की ना एक पण ताची मनांत इच्छा आयल्यार तातूंत कांय रॉंग न्ही ते फुडेंच इम्प्रेशना निमित्त येता तो आमी आमगेल इतल्याक आमकां कंडेम करता म्हणना की हांव अशींची और विंगड जेन्ना काही आमी कंडेम करू नज आतां आमी एक पण वॅल्यू जजमेंट्स पास करचे पुरो ती कळ्ळें भक्तीन ते येयला की हें केला की पळय कशें पळतो म्हणून आनी कसं की तागेले लायफान कोणाले एक प्रॉब्लेम आसचे पुरो आनी आमी लेखचे पुरो पळय कसं प्रयोजन पुरो भक्ती करून हें करून हळूहळू उलयलो जाल्यार पळय कसं नासता गेलें जिवनांत तूं आमी कोणाले विशय तशी उलोवचे पुरो ती जाल्यार स्वल्प काळान तीच परिस्थिती आमगेल ओटूय जावचे साध्य आसा हें पॉसिबिलिटी आसा खंयच्या जन्मान तूं कसं केलें हाजी कर्म केन्ना उद्भव जावन आमगेल मनांत कसं येता म्हूण सांगू जायना ताकाची कसं पूण एक आत्मचिंतन करतना कसं एक इच्छा आयल्यार कसं आयल्यार आमकां आमगेल वयर एकदम हार्ड जावका म्हणना आनी कंडेम करका म्हणना और विंगडजनाकय कंडेम करका म्हणना की कशी म्हणून वय आमी आत्म कृष्णाले अंश जाल्यार आमी एक एसेस करून घेवका की आमी खंय आसत आतां कसले आमगेल्या इच्छांत येता आनी आमी अशी अज्यूम करूनच की भक्तींत आयिल्ले निमित्त ऑटोमॅटिकली बाकी पुरा इच्छा उणी जातली म्हणून देव केन्ना आमकां कसं फोर्स करना आमकां एक्सेप्ट करपा पडटलें की सकट इच्छा येता आसा जाल्यार आमी भक्ती सोडूनच जा म्हणून त्या प्रकारे आनी आमगेल भितर येवचे इम्प्रेशन्स म्हणलें न्हू आमी इम्प्रेशन्स आशिल्ले निमित्त कसं की आमकां मनाक करका म्हणून दिसता आत्ता आमी नवे नवे इम्प्रेशन्स क्रिएट करूं येता आमगेल मना भितर परिणाम आतां भक्तींत आयलें वैष्णवाल संघांत आयलें तेन्ना आमगेल वयरी नवे नवे इम्प्रेशन्स येता चांग इम्प्रेशन्स पडटा ती चांग संस्कार येतात म्हणटात पळय चांग इम्प्रेशन पडटा ती आनी भक्तीन तूं कसं एक आनंद मेळटा ताजे अनुभव आमी करचेक थोडे थोडे सुरू करूं येता म्हळ्यार आतां हेल्दी इम्प्रेशन्स येवचे सुरू जाता आमगेल मनांत भक्ताल संघांत येता ती शास्त्र वाजयता ती देवस्थानां वता ती तेन्ना आमगेल मनारी नवे इम्प्रेशन्स येतात ताकाची वैष्णवाल संघ भक्तींत रुची घेतल जनाल ओट्टो अशें भारी इम्पॉर्टंट तातूंत विंगड कसले चॉयस ना कसले आमी आमगेले इतले आसल्यार कितले आमी शास्त्र वाजोवन ती कितले नामस्मरण करून ती जाल्यार आमगेल मनांतू नवे इम्प्रेशन येवका जाल्यार आमी भक्ताल संघांतू आसूं भक्ताल संघांत आसल्यार आमी 100% आमगेले नवे इम्प्रेशन्स येतल्यांची कसले की भक्तांत संघांत आसल्यार आमी असल जना ओट्ट आसता ती कोणाक भक्तींत रुची आसा तांकां कसं की एक खुशी जाता आसा ताजी परिणाम आमगेल मनार वयर येता म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली चांग मनांत इच्छा येवचे भारी कश्ट
आता आमी पक्कने कोणी आमी 4 राउंड जप करच्या पुरो ती 10 राउंड जप करच्या पुरो ती कितले पर्यंत आमी राउंड्स कंप्लीट करता आमकां आमगेल मन सांगता की ना आज 16 राउंड केले आनीक एक 16 राउंड करूया आजी आनी हांव 4 राउंड मागीर हांव डिस्कस केला की हांव 4 राउंड हरे कृष्णाच महामंत्राच करता 4 जालें जाल्यार आमगेल मन सांगता नाही 4 न्ही आनी 10 करता म्हूण ना तशी मन आनी येना ते आमगेले जाल्यार आमी वैष्णवाल संघांत आसताले भक्तींत आसल्यार हगूर हगूर आमगेल मन आमकां कशी फूड आमगेल विंगड इम्प्रेशन्स आशिल्ले आत्तां आमगेले नवे नवे इम्प्रेशन्स आमगेल मना वयर क्रिएट जाता वता आनी त्या भक्ताल संघ नासल्यार तेन्ना संघ तर जावं का आमकां अशी ना की आमकां एकले रावूं जाता तेन्ना आमी ऑफिसांत विंगड जेन्ना ओट्टू आसच्या पुरो और कसने आसच्या पुरो भक्ताल संघ नासल्यार विंगड विंगड इम्प्रेशन्स येवच्या पुरो ती आनी आमगेल भितर देखून आमगेल फुडेचे छापास आपास येवच्या पुरो ती तेन्ना आमकां न्यू इम्प्रेशन्स चांग इम्प्रेशन्स करच्याक कश्ट जाता आनी चांग फुडेच इम्प्रेशन कसने आसून ते कसने विंगड इच्छा अशें तातूंत कांय रॉंग न्ही आतां नारद मुनीन ध्रुव महाराजा रिजेक्ट केलें जाल्यार नारद मुनीक ध्रुव महाराज मेळ्ळेले तेन्ना कशें जालेलें ध्रुव महाराजाक सांगलें म्हाका राज्य जावका म्हूण आतां नारद मुनीन सांगिल्लें जाल्यार की ना ना हें राज्य आनी असूची इच्छा हें भक्तींत असल्यार असल पुरा इच्छा अशें साध्य ना नारद मुनीन कसन लेखलें आसो ताका राज्य जावका जाल्यार आसो जाल्यार ताका राज्य जावका जाल्यार तूं देवाल भक्ती करी आनी तूं राज्य जावची इच्छा वय दवरी राज्य कोणाक आमकां दुड्ड जावका चांग सुख जावका तातूंत कांय रॉंग न्ही भक्ती म्हळ्यार अशी न्ही की कसने चांग घर जावचें नज और कसने प्रोग्रेस जावचें नज लायफान मटिरियली तशी कांय रॉंग न्ही तें जाल्यार ते करता करता भक्ती कशी करचें तें नारद मुनीन शिकोवन दिलें पळय ध्रुवाक आनी नारद मुनीन पक्कने ताका रिजेक्ट केलें जाल्यार ध्रुवाक कांय भक्तींत इंट्रस्ट ना खाली राज्य जावका खंय हाका हो भक्तींत ते सुटेबल न्ही हो विंगड कोणाक हांव सोदिता अशी नारद मुनीन तशी लेखनी नारद मुनीन लेखलें 5 वर्सांचो चल्लो कशें की तागेल मनांत इच्छा आसो ते इच्छा आशिल्ली कांय चुकी ना तातूंत तागेल कशें की अनुभव जाल्लो असो अपमान जाल्लो आसो ती इच्छा तागेल पूर्ण जावं जाल्यार ताजी ओटू हांव ताका देवाल ओटू कनेक्ट करता म्हूण आनी ते देवाल ओटू कनेक्ट केल्ले निमित्त नारद मुनीन तागेल ते करुण भावना दाखयली ताणें हें पळय न्ही की ध्रुवाक भक्तींत इंट्रस्ट नाशिल्लो ध्रुवाक ध्रुव देवा कशाला सोदीत आशिल्लो की ताका कशें की राज्य जावका म्हूण तशींच आमी विंगड विंगड कारणान भक्ती येवचे प्रयत्न करचे पुरो ती ताकाची पुरो व्हड भक्त आसता ती तांणी आमकां सांगता ती आमगेलें कशें कर्तव्य अशी कोरका आनी नारद मुनीन त्या एक करुणा भावनान देवाल ओट कनेक्ट केलें आमी भक्तींत केन्ना प्रचार करता ती आमगेल परिवारा जेन्ना आमकां दिसता की आमी तांणी भक्ती घेवका तेन्ना आमकां कळटा म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार भारी एक पर्सनल विशय आनी एक सर्टन डिग्री ऑफ मॅच्युरिटी जावका तूं पुरा जेन्ना इमिजिएटली करूं जायच ना तें आमकां जजमेंट करचें जायना ताजे विशयी मॅच्युअर विशय म्हळ्यार आमी खंयचे रुपारी थोडे पूण कसं कनेक्शन करचें ट्राय करूं आमी आनी मुखार सून देव चलयतलो त्या मनावरचेर सो लास्ट एक पॉयंट आज डिस्कस करूया म्हळ्यार देव केन्नाय सोण घालना ताका आमी खंयच्या विशयार आमकां सोण घालूं जायना एक पंत आमी व्हड विशय पळयत म्हळ्यार भागवतम म्हळ्यार परीक्षित महाराजाक 7 दिवस आशिल्ले तेन्ना शुकमुनीन सांगिल्लें तेन्ना आमी भागवतमा विशयांनी पळयल्यार और विंगड खंयच्या व्हड भक्तां विशय आयकल्यार आमी कशें की ग्लॅमरायज करतात त्या आयडियलाक हो असल पुरा विशय सकाळी 2 घंटे उठोवन थंड उदकान न्हावन 64 राउंड जप करता नी हें करता तें कर म्हळ्यार कशें की आमगेलें मनांत येवचें पुरो अशी करता तशी करता ना मात आमगेलें एक सिच्युएशन कशें की एक प्रॅक्टिकल करूं असं प्रॅक्टिकल कशें करूं जाता थंय तो कोण स्टार्ट कर न्हू हगूर हगूर मुखार सून वचेत जज करचें साध्य ना आमी आमकांय जज करूं नजे दुसऱ्यांकय जज करूं नजे ह्या विशयान कसलें जावन अशें पुरो मुखार सून कशी वचेत म्हूण पळय प्रभुपाद स्वाम्यालें शिष्य आशिल्लें की स्वल्प काळा खातीर तांणी भक्ती देखून सोडली ती जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां रिजेक्ट करनी तांणी आपास येताना प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां आपास कशें की सेवेन तूं तांकां भाग घेवचें दिल्लो तांकां अशी तांगेलें कशें की पुरो उतर उरलो न्हू तांकां लज येवच तशी करनी प्रभुपाद स्वाम्यान आसो स्वल्प वर्सां खातीर तो
भक्ती करू जायनी दिसता इंटरेस्ट आशिल्लें सोण घाललें आनी आतां तपास येता सर प्रभुपाद स्वामीन खुशेर स्वीकार केलें आनी अकोमोडेट केलें. ध्रुवाल मनान तुवें पूर्व जन्मान तूं ध्रुव अशें सांगिल्लें आसा की तो एक ब्राह्मण आशिल्लो म्हणून ध्रुव आनी तो ब्राह्मण आसून तागेले एक मित्र आशिल्लो की तो व्हड राय आशिल्लो. तेन्ना तो ब्राह्मण आसतना तागेले मनांत केन्ना येवचें की हांव एक व्हड राय जावं हांव एक व्हड राय जावं म्हणून त्या इच्छा पूर्ण करचें ताणें विंगड जन्मान तो एक रायल परिवारांत आयलो आनी ताका ते राय जावंक ते इच्छा देवान चलोसून दिलेलो आसा म्हणून. सो असल मस्त सकट आमगेली इच्छा येवच्या पुरो ती त्या इच्छा येताना आमी डिसअपॉयंट जावं म्हणना आनी आमी जप करता आसच्या पुरो ती देवान नामस्मरण करच्या पुरो हें एक पण क्वेश्चन येवच्या पुरो वॉट इज द यूज म्हूण हांव कांय सुधरचें तशें दिसना मेगेलान तूं कसन यूज ना जाल्यार नम्र भावन आसल्यार आमी अशी लेखू का की फूड मेगेलान तूं आतां हांव कशें की थोडें जप करचें भक्ताल संघ येवचें ट्राय करता आशिल्लो फूड मेगेलान तूं कांय इंट्रस्ट नाशिल्लें भक्तीन तूं और इतलें हांव टायम दिनाशिल्लो तेन्नूय देवान म्हाका सेव करचें भाग्य दिलें न्हय. आतां आमी आयची कंडिशनांत आतां आमी पुराय जायना तुमी कसनेपुणी करूं येता आशिल्लें आतां आमी 46 जन आसात ह्या सत्संगांत आमी कसनेपुणी करूं येता आशिल्लें जाल्यार ह्या टायमार इंट्रस्ट घेवन आमी कशें की देवाल विशीं आयकुया सत्संगा भाग घेवची चांग आनी ते इच्छा दिवन आमगे टायम दिता आसत आमी पुराजन हातूंत हो विशयांत कसले की हो देवाल विशय चांग म्हूण लेखून. सो आमगेल हातू मस्त सकयल उणेपण आसचें पुरो जाल्यार आमी हें मनान घेवका की फुडें मस्त उणेपण आसतना देवान आमकां सोण घालनी आत्तां उणेपण आसतना आमी देव आमकां खंडीत सोण घालना. सो आमी खंयच्याय सिच्युएशनान हें पळोव येता की आमी एक भक्ताल संघांत राबचें भक्ताल संघ घेवचें साधू जनाल संघ घेवचें तो एक प्रयास करता आनी आमी वॉट इज नेक्स्ट म्हूण वॉट इज द यूज म्हूण पळोवचें न्हय वॉट इज नेक्स्ट आनी मुखारसून आमी कशें करूं येता त्या भावनेन आमी मुखारसून येवं येता म्हूण. सो हेंच एक उलोवन हांव हांगा कंक्लूड करता. हांव एक ब्रिफली रिकॅप करता तुमगेले कसले कॉमेंट कसले आसल्यार तुमी सांगेता चॅट बॉक्सान तुमी घालूं येता तुमी अनम्यूट करून सांगेता. आमी स्टार्ट केलेलें सेशन आनी मागीर मथुरा माताजी तांणी कंक्लुडींग तांगेले एक पॉयंट्स और तांगेले एक पॉयंट सांगतली ती. सो आमी सेशन स्टार्ट करतना आमी हें पळयलें ध्रुव महाराजाल काणी पळयली मागीर आमी हें पळयलें की ध्रुव महाराजान कशी राज्य जावं म्हूण तांणी प्रयास केलेलो आनी तांकां भारी एक अळशीक केल्लें की हांव राज्य मागून घेतले म्हणून. जाल्यार ध्रुव महाराजान तांगेले पास्टा विशयी कशें चड हें चिंतन केलेलें त्या भावनेन म्हणलेलें न्ही देवाल भक्ती कितली व्हड त्या विशयार तांणी तांगेले पुरा प्रार्थना केलेलो आसा आनी देव आमगेले जिवनांत तूं फुडें आसा आत्ताय आसा आनी मुखारसुनूय देव खंडीत आमगेले खातीर प्रीती देवाल आसची ईश्वर सर्वभूताना म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आमी ध्रुवान तूं कळूं येता की ताका इतलें व्हड राज्य मेळटा तरी ताका अशें दिसलें की देवाल भक्ती मुखारी हें राज्यय कांय न्ही म्हूण त्या आमी ध्रुवाल अनुभवान शिकयता म्हूण पळोव येता. आमगेलें कशें की एक नेचर आसता तें भक्तींत आयलें म्हूण ऑटोमॅटिकली कांय चेंज जायना जाल्यार आमगेले पास्ट और आमगेले नेचर आमी पळोव येता की आमगेले नेचरा लेकार आमी भक्तीन खंयचे विशय आमकां लायक जाता तांतू आमी मुखारसून वचयता आनी त्या रुपार आमी आमगेले पास्टा पळोव येता म्हूण सांगिल्लें. आमी त्या पॉयंटार पळयलें की भक्ती म्हळ्यार आमगेले देह मन म्हळ्यार कारा म्हणकेची आनी ड्रायव्हर आत्म भक्तींत आयले म्हणसर आमगेले कार और ड्रायव्हर चेंज जायना खाली आमगेले डायरेक्शन चेंज जाता म्हूण आमी त्या पॉयंटार पळयलें. आनी ध्रुव महाराजालें आमी पळयलें की कशी तागेलें ताका जावंक आशिल्लें मन अंत आयलें आनी ताणें देवान सांगलें म्हणके राज्य स्विकार केलें ताणें जाल्यार ताणें पुरा तागेली इच्छा पूर्ण जाल्यार त्या परिस्थितीन तूं ताणें तागेलें कर्तव्य उत्तरदायित्व करता करता देवाल भक्ती केली म्हूण आमी पळयता. सो आज आमी आनीक एक पॉयंट आमी चड डिस्कस केलें म्हळ्यार की आमगेली फुडेंची इच्छा आसता आनी आमकां ते एक प्रकार वैराग्य और रिनन्सिएशन येवचे पुरो येनाशे पुरो कसले की आमगेले एक पण विंगड इच्छा आसता आमगेले मनांत ते वच्चे ना म्हूण दिसता जाल्यार ते कशें आमी डील करूं येता म्हूण सांगिल्लें. सो आमगेले मनांत आमी लास्टार कंक्लूड करतना ह्याचे विशय डिस्कस केलो आमगेले मनांत येवचे पुरो वॉट इज द यूज म्हूण केला तूं कितलें हांव लेखिल्लें तितले चेंजीस जायनी स्पेशली आमी केन्ना कंपेर करता ती जाल्यार आमी वॉट इज द यूज म्हूण लेखचे नज आमी ह्याचे पॉयंटार लेखुया की आमी आमगेले कशी आमी आमगेले विंगड जनाल पुरा जनाल परिस्थिती
पुरुष स्त्री प्रोफेशनल्स चेडू आमगे पुरा जना लायफांत विंगड विंगड परिस्थिती आसा आमी आमगे सेल्फ एक्सेप्टन्स कोण घेवका की आमगे मनात कसं की इच्छा ह्या जन्माच्या फुडें जन्माचे कसं कसं कॉम्बिनेशन आसचें पुरो इच्छा चूज काही रॉंग नाही आणि जाल्यार आमी धार्मिक रुपार कसं नाही इच्छा आमगेल ते मुखारसून वचचे जाल्यार आमी पळयलें की अर्जुनाक सुभद्रा लेकार आकर्षण जालें नासता जाल्यार ताणें धार्मिक रुपार त्या मुखारसून वचून कृष्णान आशीर्वाद घेवन केलें सो पुरा इच्छा येयल्यार ते रॉंग म्हण नाही जाल्यार आमी खंयची इच्छा वयरी आमी एक्ट करता आनी खंयच्यार करूं नज ते आमकां हगूर हगूर कळटा म्हूण केलें ताचे खातीर आमी आमगेलें आत्मचिंतन करून घेवका आनी आमगेल्या मनान तशें कसं इम्प्रेशन्स ते पळोवन घेवका ते कसं कसं वेग आसताची काम क्रोधोद्भवम म्हूण ते सांगिल्लें आसा तो येता आसता जाल्यार आतां आमी हें पळोवका की आमी भक्तीन ते तरी आमगेले ते इच्छा आनी की मनान कंगार कसं आसचें पुरो जाल्यार आमगेले आतां मुखारसून लायफा खातीर कसं इम्पॉर्टंट आनी आमगेलें कसं इंटेंशन आसा तें चेंज जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सो ताजेरी आमी मुखारसून वचयता आनी आमगेल्या मनान तूं फुडें चिंतशें पुरो जाल्यार भक्ताल संघान तूं भाग असल सत्संगांत आमी येता ती तेन्ना आमगेले नवे नवे इम्प्रेशन्स क्रिएट जाता आनी आमकां भक्तीन तूं रुची हगूर हगूर वाडता वता हगूर हगूर वाडता वता हें न्ही की फुडेंचे इच्छा पुरा सडनली डिसअपियर जातली ना आसतली जाल्यार आमी देवा अंश आमगेल्या इच्छा आसल्यार ना आसल्यार आमी एक्सेप्ट करून घेवका तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना आनी कसं आमगेलें कंडिशन आसचें पुरो देवान आमकां फुडें सोडून घालनी आनी आतां सोडून घालना त्या विश्वासार आमी भक्तीन तूं वॉट इज नेक्स्ट लूक फॉरवर्ड नेक्स्ट आमी कसं करूयात भक्तीन तूं तें पळोव येता आनी हगूर हगूर वील प्रोग्रेस आनी सस्टेन जातलें आनी एक पॉयंटार येताना आमकां ते भक्तीचे मधुरताचे देव आनीकय अनुभव दितलो आनी देवान ते इम्पॉर्टन्स लायफांत आमगेलें आनीकय वाडून येता हरे कृष्ण कसं उलयल्यान तूं चूक आसल्यार तुमी पुराय क्षमापण करून दिवका हरे कृष्ण मथुरा माताजी तुमकां कंक्लूड करता जाल्यार हरे कृष्ण भारी लायक जालें सेशन इनडायरेक्टली आमकां सगळ्यांक हें एप्लाय जाता असं तुमी सांगिल्लें करेक्ट आमी ओवरनायट आमी चेंज एक म्हणटा भक्तीन तूं आमी चेंज जावचें साधना स्टेप बाय स्टेप तेची साधना भक्ती म्हणत तेची स्टेप बाय स्टेप भक्ता संघांत आमी चेंज जावेत भक्ती प्रोसेसांत आमी मुखारसून वचेत म्हूण तुमी सांगले आमी कंपॅरिजन करताचे अयो म्हाका कसले वाजिलेलें भागवत वाजिल म्हाका उडगास वरना आतां बादला आतां उडगा विसर नाता ना म्हाका भगवद्गीते श्लोक म्हाका बाय हार्ट करूं जायना ती आयकून सांगता म्हाका येना तांणी अशी सकड आमी कंपॅरिजन करताची वय ताका आमी ह्या बेजार करूं नज आमी आमचें जायना म्हणून ते प्रयत्न आमी सोडूं नज तांगेले निमूक आमी कशी कोरयता कशी तूं कशी बायहाट करता तूं कशी उडगास करता तेन्ना आमकां भक्त सांगताची पळय तूं डेली ते श्लोक तरी वाजील तर जाल्यार खंडीत तुका ते उडगास वता आनी तूं वाजील तुका विसरूच नज म्हळ्यार तूं दुसऱ्याक शेअर केल्यार तेन्ना आपापी तुका ते उडगास वता म्हणून सांग आमकां अशी डायरेक्शन मेळटा भक्ता संघात आमी तशी कोर न्हू आमी थोडेशी पुणी भक्तीन तूं मुखार सुयेता तेची वॉट इज द यूज म्हणून आमी लेखना अशी आमी वॉट इज नेक्स्ट आमी नेक्स्ट आशील परिस्थितींतून आमी देवान दिल्लेले कंडिशन आमी दिल्लेले टॅलंट्स आमी पास्ट देखून आयिल्ले टॅलंट्स की मेमरी की कसं नाही आमकां दिला देवान तांतू आमी कशी नेक्स्ट इम्प्रूव करून कशी भक्ती कोरयता म्हणून आमी भक्ता संघा देखून भक्ताले सिनियर तांगेले एडवायजा वयरी आमी खंडीत इम्प्रूव करूं जाता आमी तांतू बेजार करून आतां भक्तिरसामृत सिंधू आयकतना कितली जनाक दिसता अयो आमी भक्ती करूं जायना आमच्यानी हे भक्ती मुखारसून वचचें जायना म्हणून तशी लेखताची तशी लेखूं ना भक्ता आतां आमी फुडली लायफ आनी आतां लायफ पळयल्यार आमी फुडें कितले टीव्ही सिरियल सिनेमा हे सकट पळोवन आमी कितले टायम वेस्ट केला आज करता असोच ना ते एक चेंज हॉट चेंज न्हू आमगेल्यान आयला फुडें कसं न्ही हांतू रोड सायडार की तें की हें की म्हणल्यान खाता आशिल्ली आज खावका म्हूण दिसता ना आम खावका म्हूण दिसतना सो आमगेल्यान तूं चेंजीस आयलेची ते आमी ते ताका
कशी आयले आमचे चेंजेस भक्ता संघांतू हे हरिकथा हे सगळं ऐकल निमित्त जप केलेलं निमित्त देवानं आमकां थोडे थोडे त्याग करचे बुद्धी दिला खंडीत दिला त्या आता ह्या केलो जन आता संडे म्हळ्यार कसन पळोवन बसतात आता इतले जन आमी आयकता आसाची म्हळ्यार ह्या मन कशी दिला आमकां हे भक्तीनं मुखास भक्ती मुखास ये एक प्रोग्रेस भक्ती प्रोग्रेसच एक लक्षण आहे आमकां अंतू मन येवचे तशें न्ही आमी बेजार करू ना केन्नाय आनी आमी मन कंट्रोल करता म्हणून मन कंट्रोल खंडीत कशी येता ते एक दिवस येना आमी देवाल जप देवाल भक्ती देवाल लीला हे सगळं ऐकता 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 आपापाची आमगे मनावेरी कंट्रोल येता आता आमी लेखताची आमचे फुडले फास्ट लायफा कर्मा प्रकार की फास्ट लायफान मी आमचे केलो सगळं गुण येता ते चेंज येवका म्हणून लागता फॉर एक्झाम्पल आता म्हाका मस्त कोप येता आशिल्लो कोप येता आता भक्ती आयल मागीर कितली जन सांगता आमगेर कितली कोप उण जाला म्हणून कसं लाका कोप आमकां येता आशिल्लो म्हळ्यार आमकां डिझायर्स आमकां आमगेर मना प्रकार जेवका आम सांगिल म्हणके जेवका हांव कंट्रोल करतली हांवाची सगळ सांगिल तशी पुरा जन ऐकूंक म्हळ्यार इच्छा आशिल्ली मी आमकां कोप येतलो आता कळला प्रत्येक देवाक इच्छे प्रकार चलता आसत ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर देवाल कंट्रोल प्रत्येक विषय मागची देवात इच्छा आसा पण तेन्ना आमी कोपची कसं लाका जाय जाल्यार कोपची कसं लाका म्हळ्यार आमकां कळटा आसा तशें निमित्त ते आपापीची कोप येवन जाला म्हणून कितकी जन भक्ती येतरी सांगताची तशीच डिझायर्स कसले तुका कसले एक पळोवचे एक खावचे कसले हे पुरा डिझायर्स आपापीची स्टेप बाय स्टेप आमगेले डिझायर्स उण जाताची आता आमी इम्प्रेशन प्रभुजीन सांगलें न्यू इम्प्रेशन नेक्स्ट हांव कसं करता भक्तींचो आता आमगेले भागवत पुराण कोंकणी चॅनलांतू भगवद्गीता एकादशी पारायण करता आसाची कितले जन नवे नवे जन येवन भगवद्गीता पारायण करता आसाची कसर खुशी जाता आसा इतले जन कशी हांतू ह्या चॅनला थ्रू इतले जन भगवद्गीता पारायण करता आसत न्हू म्हळ्यार खुशी जाता फुडें ताणें वाजी नाशिल्लीची आतां एटलिस्ट 3-4 श्लोक जाल्यार पूण भगवद्गीता बूक ओपन करून ते भगवद्गीता बूक केन्नाय बंद करून दवरलेले ते ओपन करून आज भगवद्गीता वादिता आसा म्हळ्यार इट्स अ व्हेरी गुड चेंज तांगेल आशिल्ले परिस्थितींत तांणी भक्ती करता आसत म्हळ्यार रियली इट्स अ व्हेरी गुड चेंज हे भागवत पुराण कोंकणी थ्रू सकट जन तांगेल बंद करून दवरलेले भगवद्गीता आज ओपन जावन पुरो जन वाजिता आसत म्हळ्यार ते एक व्हेरी गुड चेंज म्हणून हांव लेखता ते ताजे पुरो सकट देवाक हाजी श्रेयस देवाक आनी हे भागवत पुराण कोंकणी सदस्य तांकां खंडीत हें वता असं म्हणून व्हडान संख्येक हांव हें करता इच्छ करता आसा आनी आमी दोश आमगेलो दोश आसा दोश कित्याक दोश ना दोश ते एक दिवस भितर वच्चे ना सगळ्यांत दोश आसा हगूर 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 अगर भक्ता संगात देवची हृदय आशिल्लो परमात्मा आमकां बुद्धी दिता तशें करूं का ते चुकी ते तशी चुकी म्हण ना आमकां आमी हे सकड महाभारत हे सकड पुरो काणी सकड आयकताची तेन्ना आमकां कळटा आमी तसली चूक करूं नज म्हळ्यार आतां ना आमी इगेल द्रौपदीले सहने द्रौपदी गुण सकड आयकतना द्रौपदीन तिगेले पुताक दिवश मारलेले अश्वत्थामाकच एक क्षम दिली काय आमकां काही तसल कसले आमकां तसल आपत येयला की आम तसल कसले आमकां कोणी वायट केला की आमी कसले तसल दोश आमी दुसरा वेळी दोषारोपण घालका आमी तशी करून नज नव्हे म्हणून तांगेल सकट चरित्र व्हडले भक्ताल चरित्र आयकतना आपापी आमगेले दोष हे निवारण खंडीत जाता म्हाकाय दिसता आशिल्लें आतां लक्ष्मणाक ताणें ही सीत सांगता
कसं दोष दिता तू इता वचना रामाका हाडू का राम ते लक्ष्मणा सीता मग तू इता वचना तू वचन रामान मेल्यार तुम्ही गेलो तो आशेत म्हणून ती सांगता तसं दोष आरोपण सांगला रीची लक्ष्मण सेव सोना रामाल सेव आणि सीताले सेव सोना आम कोणी तशी कोणी उलयल्यांच्या हे सगळं काण ऐकत दिसता आम्ही कसं लागता आम्ही तिथले सण विषय होड करून आम्ही लढाई करची की ना कोप करची की असं कसं करका म्हणाल आपापीची आम्ही असं काण ऐकताना आमका आमगेल्यांतू चेंज असं येता खंडित येता आणि आमका आमचं इनिशिएशन वाला निमित्त व्हॉट इज द अल्टिमेट एम ऑफ युअर लाईफ म्हणून निमगेलं तेन्ना हांव बरयलें कसं म्हणल्यार तुगे तू जन्म मृत्यू चक्रांतून भायर वचचेचे मिगेले एम म्हणून आता हे भक्तीचे सगळं रूचे हे सगळं टेस्ट पळयतना दिसता हो देवा हांव कसले कीर्तन करनी हांवें कसले एक मृदंग वाजिनी ना एक नृत्य करनी हांवें भगवद्गीता भागवत आनी पुरा वाजिल ना खंयचे श्लोक बायपाट केलेले ना खंयचे एक वैष्णव गीत सांगिल ना कसले केलेले ना म्हणून हे पुरो करता म्हणून दिसता आता हांव हे केन्ना करचें म्हणून दिसता तशी आमकां पापीची भक्ता संगा येताना हे भक्तीची हे पूर सकळ अंग आमकां करता म्हणून मन येता आपापीची मन येता आमचे पास्ट आशिल्ले आमी विसरताचे आमगे पास्ट इच्छा ते आपापी विसरून आमकां न्यू इम्प्रेशन येता आमी हे वाजूका हे कोरका हें कोरका हें कोरका देवस्थाना पळोवका देव वचका तीर्थक्षेत्र वचका भक्ता संघ वचका वैष्णव तांगेल ओटू वचून तांगेल कीर्तन आयकुका तांगेले भगवंता लील आयकुका हे म्हळ्यार आपापीची आमकां इच्छा येता. दॅट्स ऑल प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ते हेच नो ध्रुव महाराज प्रेयर्स रिसाइटल्स नो वय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. शील वेद व्यास की जय. शील सुखदेव गोस्वामी की जय. भक्त ध्रुव महाराज स्तुती श्रीमद् भागवतांतू 9व्या अध्यायाचे 4 स्कंदाचे 17 श्लोकांतू वर्णन केलेले आसा. ही स्तुती करच्याक प्रयत्न करता आसा की ध्रुव महाराजू सान आशिल्लो 4 वर्साचे आशिल्लो. ताणें सान दुखून देवाक हृदया बसून देवा स्तुती करची आशिल्लो. ताका देवान प्रत्यक्ष जाताना तो हृदय आशिल्लो देव येद्रा दिसलो. तर भारी खुशी जाता की तो हृदय आशिल्लो देव आतायलो हाका पळोवन कसले पूण एक वर्णन करका की स्तुती करका. जाल्यार ध्रुव महाराजू खंयचे स्कुला गेलेलो नाशिल्लो खंयचे युनिवर्सिटी शिकिल्लो नाशिल्लो. देवा कळटा तागे मना कसं आस म्हणून तागे मिगे स्तुती ताका करका म्हणून देव तागेले हृदया बसून ताका ही स्तुती सांगोची. भक्ती ताणे फुडली जन्मांतू कसं की केलेले चांग फल आशिल्ली देखून ही स्तुती तागेल करेन दे हरिगुरुले दयेन तागेले हृदया बसून तागेल करेन देवाली स्तुती देवा समजवत तशी चंद करती ही स्तुती सांगची आसा. ही 17 स्तुती भारी छंद आसा. आता ती सांगच्याक हांव प्रयत्न करता आसा. ध्रुव उवाच योऽन्त प्रविश्य मम वाच विमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् स्वस्थानुविश्य पुरुषस्तद्गुणेषु नानेमदारुषु विभाव सुवद्विभासि. त्वद्दत्तया वयुनयेधमशस्त विश्वम् सुप्त प्रबब्ध इव नाथ भववत्
भवत्प्रपन्ना तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मयाय ते ये त्वा भवाप्ये विमोक्षणमन्य हेतो अर्चन्तु कल्पतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्मां ज्ञानात् भवज्जनकता श्रवणेन वास्या सा ब्रह्मणि स्वमिमन्यपि नातमाभू किं त्वन्तकासि लुलितां पततां विमानात् भक्ति मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताममलाशयनां येन अंजसा उल्बणम् उर्व्यसनं भवाब्धिं नेशे भवद्गुणकथामृतपानमत्ता तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यम् ये चान्मदासूरदं ग्रहवित्तधारः ये त्वब्जनाभवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्ग तिर्यज्जगद्विजसरी श्रपदेव दैत्य मर्त्यादिपि परिचितं सदसद्विशेषम् रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकम् नातः परं परमवेद्विन यत्र वाद कल्पान्तयेदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुवान् स्वद्ग्रहणन्तसकस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुर्हु काञ्चन लोकपद्मा गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान् त्रिअधीश यद्बुद्धिवस्थिति खण्डितया स्वद्रष्टा द्रष्टा स्थितावधिमको व्यतिरक्त आसे यस्मिन् विरोधगतयो हनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय अनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभुवनेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो भगवत्तव पादपद्मम् आसीतता भजत अनु पुरुषार्थमूर्ते अपेवमर्य भगवान् प्रतिपादिदीनान् वासेव वश्यक अनुग्रह कतारो अस्मान् श्री कृष्णार्पण हरे कृष्णा सांगितलं कसं चूक असल्या रे जम का आणि ते सांगितलंय कृष्णाने अर्पण करून गाठीला बैठ कृष्णार्पण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद गौरी माता जी का बारे लायकून सांगलं ध्रुवा स्तुती थैंक यू मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा आज सो विप्रुसुधाम प्रभु न मस्त भारी लायकून सांगले आमका मस्त मस्त धन्यवाद अनंतानंत धन्यवाद आता नरसिंह आरती सांगावे प्रभु ना 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून कंक्लूड करूया ओके ओके कंक्लूड करूया प्रोग्राम वही माताजी वही ओके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय।